दामोदर भजनी सप्ताह समितीन जांबावली वचून देव दामोदरा म्हऱ्यांत नाल्ल दवरून सप्ताह निर्विघ्न जावचो अशें मागपी गाराणे घातले. कोरोना अजून सरू ना देखून सरकारान घालून दिल्ले एसओपी, सगळे सुरक्षेचे नेम आणि कायदो पाळत अंदूचो सप्ताह 14 ऑगस्टाच्यान मनयतले. भाविकांक अंदूय वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह ऑनलायन पळोवचो पडटलो. वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह गोंयांतच न्हय, गोंया भायल्या राज्यांनी फामाद. राज्या भायल्यान व्हडा संख्येन भावीक ह्या सप्तकाक येताले, पूण पोरू प्रमाण अंदूय भाविकांक ऑनलायन दर्शनाचेर भागवचें पडटलें. अंदू कांय थारावीक विधी करपाचे, पूण लोकांची गर्दी टाळपाची. एकूण सुवाळ्याचे केबल टीव्ही वरवीं आनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान दर्शन घडोवचें अशें समितीन थारायलां. जांबावले वचून देव दामबाबाक गाराणे घालून वास्को सप्ताह समितीन आरंभाचो नाल दवरलो. आयकुया समितीच्या जाळवणदारांनी केल्लें आवाहन. आमचे वास्कोचे सगळे नागरीक देव दामोदराचे भक्तगण हांगासर जांबावले वर्ष पद्दती प्रमाणे नाल दवरपाक येयला आनी नाल दवरून हांगासर आमी आशिर्वाद घेवन दामबाबाचो वास्को सप्ताक सुरवात करता वर्सान वरस. पण गेली 2 वर्सां जाली, गेल्या वर्सान ह्या वर्स कोरोनाचें संकट येयल्ल्या कारणान सप्तो जशी फेरी लागताली आनी आनंदीत वातावरण आसतालें तशें ना, मर्यादीत सप्ताह. आनी हो सप्ताक जसो श्रावण आमचो सणाचो राजा असो म्हणटा, जाल्यार श्रावण म्हयन्यानूच हो सप्ताक येता. जाल्यार हांव देव दामोदरा कडेन मागता की कोरोनाचें संकट आसा तें दूर जावचें. तशेंच ह्या वर्सा तुमकां खबर आसा, सगल्यांक प्रलय येयला, पूर येयला, सगळे कडेन वातावरण अशें जालां की भयभीत वातावरण आहा. जाल्यार देवा कडेन आमी प्रार्थना करता की पावसान देवाची आमची कृपा दृश्टी आसची आनी ह्या वर्सा तसो फुडल्या वर्स येतले जाल्यार सप्तो पयलींच्या भशेन जावचो आनी सगल्यांचेर देवाची कृपा दृश्टी आसची. जशें आमी गेल्या पूर्व वर्सा सेलिब्रेशन केलां तेच पद्दतीन करपाचें ठरयल्लें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार एसओपी बी हे जे कितें आसा ते सरकारी नियम आसा ते फॉलो करूनच पयले दिसा आमचो सप्तक सुरू जातलो. आनी सुरवातीचे जे भजन आसा ते 1-2-4 जाण भजन म्हणून जाल्या नंतर मागीर थंय भितर कोणाक प्रवेश आसचो ना. आनी हे जे पूर्व वर्सा आमी कितें केल्लें, जी 24 वरांचो जो भजनाचो कार्यक्रम आसता तो भजनाचो कार्यक्रम आमी ऑडियो दाखयताले, फक्त सॉंग्स तांचे तेजे भजनां रिकॉर्ड केल्ली ती दाखयताले. पण अंदू वर्सा आमी थोडो बदल केल्लो आसा आनी तो म्हणजे आमी पयलीं जी 24 भजनी पथकां आसा तांचें रिकॉर्डिंग करताले बसून. हे सगळीं भजनां जी आसा ही त्या वेळाचेर जसो पयलीं टायम तांकां दिल्लो आसा भजनी पथकांक तेच पद्दतीन आमी ती प्रेजेंटेशन करताले. म्हणजे लोकांक घरा कडेन फेसबुकार जावं गुगल, यूट्यूब हाजे वयल्यान ते तांकां पळोवपाक सोंपें वतलें. तेच पद्दतीन जे दर्शन जें आसा हें सद्या आमी दर्शन सगळ्यांक आमी येवनाका म्हटल्यार. आनी आमकां खूब उमेद आसा की गेल्या वर्सा आमकां सगळे जे आमचे लाखो संख्येन जे भावीक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिल्लें. तशेंच आमी तेंचे खूब कमिटी तेंचे खूब उपकारी आसा आनी अंदूय तांच्यांनी जाता जाल्यार आमकां तशें सहकार्य दिवचें ही आमची एक तेंचे कडेन विनंती आसा. हो जो उत्सव आसा हो ताज्या नंतर जो आसा सप्तकाचे दीस जाल्या नंतर मागीर आमी एसओपी फॉलो करून जे आमचे जे भावीक आसा तांकां दर्शन करपाक आमी ताका मेकळीक दवरताले आनी ताकाय आमी जे काही नियम्स केल्ले आसा ते मागीर नियम फॉलो करून सगळ्यांक दर्शन दितले आमी. पण ते पयले 1-2 दीस आसा ते दिसा मातशें आमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें इतलीच सगळ्यां कडेन विनंती आसा. जे पार आमचे दीसभर येतात 24 वरां भितर ते पार हे फावटी येवचे ना. तांकां आमी विनंती केल्या तांची जी तळी आसा ती तळी तांच्यांनी तांकां टायम दिल्लो आसा सांजचो, ते 1-1 वरान ते आपापले जी पारवाले आसात ते तळी घेवन येतले देवळान. 3-4 जाणां आमी तांकां एंट्री प्रवेश दितले आनी तांच्यांनी तळी दिवन दवरून ते तांचे देवा कडेन दर्शन करून सांगणे करून तांकां वचपाक मेळटलें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले.